लास्टाक आमी ह्या आठवड्याक पळयलें की ट्युरिस्ट गोंयकारांक बुडोवपाक लागले रस्त्याचेरच. आतां ते बुडयतना ताचे वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान व्हिडियो व्हायरल जाल्यात, पण ज्या गोंयकाराक मारलो ताका बाबड्याक सोडोवपाक तेन्ना तरी कोण गेलो ना, आमी व्हिडियो काडपाक लागले. त्या निमित्यान ते व्हिडियो तरी सगळ्या म्हऱ्या पावले आनी कितें परिस्थिती आसा ही लक्षांत आयली. ताजे उपरांत पुलिसेन त्या ट्युरिस्टाक अरेस्ट केलो. मागीर ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगलें की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां आनी हें खपोवन घेवचें ना. हें आमी खपोवन घेवचें ना बिपोवन घेवचें ना तें म्हणटात आमी, कांय प्रॉब्लेम ना. पण हे इन्सिडंट आतां वाडत चल्ल्यात. अशें दिसपाक लागलां की ट्युरिस्टाकय दिसता की गोंया येवपाचें आनी आपल्याक जाय तें करपाचें, कोण कांय करपाचो ना. आनी त्या बोवाळाक आतां गोंयकाराक पडपाक लागला पेट. कितें चल्लां? आमी कांय 1-2 म्हयन्या 2-3 म्हयन्या फाटीं पळयताले टुरिजमाचेर इन्फ्लुएन्सर्स, म्हणजे डिसेंबरान ते मेनली टुरिजम सिजन सारको पिकार आसलो तेन्ना गोंयांत कोण टुरिस्ट ना बी असले इन्फ्लुएन्सर स्टोरीज करताले आनी तितून तेंच्यांनी गोंया वटेच्यान कशे त्रास टुरिस्टांक जाता ते दाखयल्ले. आतां हो दुसरो भाग एक्चुली इन्फ्लुएन्सरांनी कवर करपाक जाय की गोंया ट्युरिस्ट आसात आनी ते आमकांच पेटयता सद्या पेटयतात ते कवर करपाक. आनी बेल्टाची न्हू ती दादागिरी त्या बेल्टाची खूबच वाडल्या. म्हणजे तो एक वेगळोच झोन, वेगळेंच गोंय कशें ते बीच बेल्टाक गेले न्हू, तो झोनूच वेगळो. आमी चुकोन म्हणजे आमकां तो दिसना ते बेल्टाक करपाकूच आनी कांय मुद्दाम वयचे अशें दिसना. असो तो बेल्ट जाल्लो आहा. त्या बेल्टाक पयलीं ट्राफीक जाम आसता, तितून ह्यो सगल्यो थंय गेले उपरांत कळटा आपूण गोंया ना काय मातसो दुसऱ्या हितून पावला अशी परिस्थिती. टुरिजमांतल्यान ज्यो वायट गजाली येवपाचो प्रकार आसता म्हणजे तेजे ते एक झलक एक ती आमकां आतां पयलीं एक वेळ ती कवर जायनासतली, आतां ती रस्त्यार घडपाक लागल्या, ती कवर जावपाक लागल्या. पूण ह्यो गजाली अश्योच जर तेजी एक्शन घेतली ते वाडत वयतल्यो आनी एकदां हाता भायर गेले की कंट्रोल करपाक मुश्कील जातलें. म्हाका एकट्यान म्हणजे फ्रेंडान बरें सांगलें. तो म्हणपाक लागलो तो जो बेल्ट आसा पळय थंय म्हणपाक लागलो सगळी चुकीची गजाली येवन पडल्यात. इतले दीस म्हणपाक लागलो यंत्रणेची कशें चलतालें. अंडरग्रावंड सिवरेज आसता पळय, आतां आमी आज PWDची बी उलयता न्ही, सिवरेजीचें बिवरेजीचें. अंडरग्रावंड सिवरेज म्हणपाक लागलो ते सगळ्यांक दिसता कितें, ती सिवरेज वता भितरल्यान कळ्ळें, ती वता 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 वता. एक दीस लक्षांत येता की सिवरेज इतली जाल्या की लास्टाक अंडरग्रावंड सिस्टम जी आसा ती ताचो भार घेवपाक शकना आनीक ती तुगेली फुट्टा आनीक ती मागीर रस्त्यार व्हांवपाक लागता. आनी रस्त्यार हळशीक जातकीर मागीर ती सगळ्यांक दोळे मुखार दिसपाक लागता, ताची घाण मारपाक लागता आनी मागीर अकस्मात आमी सगळे जाण उलोवपाक लागतात की कितें हळशीक काय म्हण, की कितें सिवरेज व्हांवपाक लागल्या. पूण ती कितलींशींच वर्सां अंडरग्रावंड चलत आसता आनी तितलीं वर्सां आमी न्हिदिल्ले आसतात. आनी जेन्ना ती अंडरग्रावंड चलता तेन्ना तुका आमकां जेन्ना दिसता की वता वचूं दी रे, थंयच चल्लें न्ही कितें तरी चलूं दी रे, असो आमचो एटिट्यूड आसता पळय. ती जेन्ना हातभायर वता जशें तुवें सांगलें आनी रस्त्यार जेन्ना ती हळशीक व्हांवपाक लागता तेन्ना मागीर आमी तकलेर हात घेवन बसतात. ती परिस्थिती आयल्या आमचे. मग त्या इन्सिडंटान म्हाका दिसता की आमी आमच्या पत्रकार भाव जशे सुलेमान सिद्दीकीच्या फाटल्यान धांवतात आनी ताका विचारतात तुका मारलो काय म्हणून. म्हाका दिसता त्या ट्युरिस्टाची सायड येवपाक जाय आशिल्ली. कितें घडलां पयलीं तें कोणाकूच खबर ना. आमकां तितकेंच खबर आहा त्या हेल्मेटान ताका मारता आनी कितें करता तीच खबर आनी ताका पुलिसांनी ताका अरेस्ट केलो. पूण कितें तरी जाल्लें आसपाक जाय तेच्या पयलीं. आतां हांव कोणाची ट्युरिस्ट सायड घेता अशें न्ही हांव, पूण ताका एक सेकंड दुसरी बाजू आसपाक जाय ती आमकां खबर ना. हें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. आनी जें घडलां मारपेट करपाचो कोणाकूच अधिकार ना आनी गोंय कोणाच्या बापाचें हें न्ही. सो तांकां जें घडलां पळय तें चुकीचेंच, तांकां पनिशमेंट जावपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता पुलीस हेजेर पुलिसान रोखडीच हेजेर एक्शनूय घेतलेली आसा. पूण तेजी दुसरी सायड खबर नासल्या कारणान म्हाका दिसता की हाचेर चड म्हाका भाश्य करपाक जायना. पूण ट्युरिस्ट म्हणटले डेली आमकां मारतात, आतां ट्युरिस्टांनी आमकां गोंयकारांक मारले म्हणून. इतले दीस चल्ला ट्युरिस्टाकूच मारपाचें न्ही, मर्डर जाली न्ही. आमी इतलेच उलयले ह्या डिबेटीन तुजे मर्डर पासून जाली. आतां ते विचित्र लेवलाचेर पावल्ले आसा. सो हे फर्स्ट टायम आशिल्लें की ट्युरिस्टांनी गोंयकारांक मारला. हाची दुसरी सायड म्हाका दिसता येवपाक जाय वयर. कित्या खातीर घडटा बरोबर. ही कितें जालां जयल बाब, ही जेन्ना ती जेन्ना व्हांवपाक लागता सगळी सिवरेज, ती परिस्थिती जाल्या आमची. प्रमोद तिका कितें पांडून सांगला तशें कितें तरी जालां. सी ऑन द रोड देर इज सम कायंड ऑफ अ दिस थिंग, आयदर द व्हिकल्स हॅव टच्ड इच अदर और सम कायंड ऑफ अ स्कफल इज हॅपन्ड. बट आय डोंट थिंक दॅट एनीथिंग कॅन बी टेकन टू सच एन एक्सट्रीम वेर अ पर्सन चार्जीस at the another person and smashes helmet on his face. I mean, how can you accept this?
whoever it is, a tourist or Most important thing is, I'm not saying if a local does it, it is justified. I'm not saying that. But when you are Whoever in does when you are in an unknown land, yeah. at least you think twice before taking such a step. Exactly, and Yeah. this is completely inhuman. I mean, you can't just do that. आणि ह्या बोवाळान तेंच्याकडे बायल भुरगीं आशिल्ली टुरिस्टांची ह्या बोवाळान कितें जाल्लें जाल्यार मग ते परत गोंयकारांचेर येवपाचें परत मागीर आमच्या नांवान शंक मारपाचें. सामकें पण म्हाका दिसता प्रमोद की समवेअर पुलिसानूय म्हणिल्लें आसा सी डोंट टेक द लॉ इन युअर ओन हँड्स अलर्ट द पुलीस लेट द पुलीस एक्ट ऑन दॅट एंड ऑल. पूण ह्यो सगळ्यो म्हणपाच्यो गजाली सोंप्यो दिसता बट ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट दीज थिंग्स हॅपन एंड दॅट इज रियली अ कन्सर्न. दॅट इज रियली अ कन्सर्न बिकॉज आतां ते तर हेंच मातशें तर अशें तशें पडिल्लें इट कूड हॅव बीन फेटल. Absolutely. ना आमची कशी जाला लौकीक बाब हांव सारकी काय ना ते सांग. आमीच येत त्या मनशाक सांगला की हांगा कायदो आमी लायला कुट्याळाक कळ्ळें तुका. आमीच वचून विचारतात तुगे कितें सगळी बेकायदेशीर गजाली ज्यो आसा पळय त्यो आमीच व्हरता आनी तांचे मुखार थंय दवरतात मेनू कार्ड कश्यो कितें जाय तुका काय म्हणून आमीच विचारतात. मागीर तो जो मनीस येता पळय तो कितें चिंतता आसतलो हीच इकोसिस्टम हांगची अशेंच वागपाचें बेदरकारपणान वागपाचें. ताका कितें स्वप्न पडटा हांगा येतकीर की बाबा हे सगळे गजाली अशी अशी मेळटा म्हणून व्हरून आमी सामकी मेनू कार्ड कशें दाखयता ताका क्या चाहिए का म्हणून आमी जेन्ना क्या चाहिए का म्हणून जेन्ना ताका सांगता आनी नसती नसती गजाली विचारतात. I think Pramod, the vibe which a tourist is getting right Yes. the moment he enters into Goa is that he can do whatever he wants. करेक्ट. कोणाकूय मारतलो कितेंय करतलो आपण पार्टी करतलो आपण हांगा आयला एन्जॉय आय ऑलवेज से दीस तूं गोंयच्या एअरपोर्टार देवन भायर सरलो हय. की तुका दिसतात ते कसिनोचे बोर्ड Board, तूं yeah. डायरेक्ट सांगता ताका चल यो जा जुगारी म्हणून कळ्ळें तूं जुगार खेळपाक स्टार्ट कर हांगच्यान आमी सुरवात करतात. But मागीर वाटेर येतना तो गोंय बी पळयता बरें दिसता तें बट पयलीं आमी ताका सांगतात की चल कसिनोक पण प्रमोद उडाव पैसा म्हणून. एक इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द टुरिस्ट दॅट ओके फायन दिस इज द लायन एंड यू कांट क्रॉस दॅट लायन. तो त्या लायनी म्हाऱ्या पावचे पयलीं ताका होर्डिंग दिसतात. ती दिसो हय. See, हे गजाली आमकां दुसऱ्या राज्यांनी पळोवपाक मेळटा की थंय गेले उपरांत आमकां पयलींच कळटा की बाबा हे हांगासर लिमीट आमी खंयचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोद- गेले तेंचे ते रायडर घातलेले आहा हे करपाक मेळचे In ना. every खुबशे- state, पण गोंयांत ते ना गोंयांत ते No, in रान every उरते. state you go, they sell various things. Some people may sell their tourism in various forms. आम्ही आमचे कजिनो हे करता न्हू. But what I am saying is, if you go to Singapore, you can't even throw a tissue paper out. I mean, Correct. that kind of a discipline, you will be fined. बट इन सिंगापूर नोबडी कम्स एंड आस्क यू हे चाहिए क्या का म्हणून न्ही. हां ते बरें आसा. इंग्लिशीन असो किंवा खंयच्या भाशेन असो थंय विचारना न्ही तुका. That- आमगे हांगा तुगेले विचारतात न्ही. What happens आता is, ये म्हळ्यार कितें तें तुमी सगळ्यांनी समजून घेवपाचें तें हांवांनी सांगपा वचना. the casual environment is forget about that. Somebody coming and telling you what you want. But HIA तशें गायल्या तूं other countries they may be doing that. हय. Other countries they may be doing it. Maybe not Singapore, but other countries may do it. What I am saying is for the state to put that law in place, deterrent to enforce that okay fine the tourists cannot do these things. हय. अजून देखून आमचे टुरिस्ट भायर बसून पार्टी करता रोड सायड दे आर कुकिंग स्टील करेक्ट सामकें. ऑन द बीचीस दे आर स्टील ड्रिंकिंग. हेच सांगपाचें सिच्युएशन कितें आहा ती अशें ते 6-7 म्हयन्या पयलीं नुस्तें फंक्शन जालें काय वर्सभर पयलीं फंक्शन जालें एके स्कुलान आनी थंय कुणेचे स्वामी ब्रह्मेशानंद स्वामी आशिल्ले हय. आनी ते वर्ल्ड टूर करून येयल्ले वेगवेगळे कंट्रीन वचून येयल्ले आनी ते म्हटल्यार आपूण एक आपले ते दर्या संगमाचेर आरती करपा खातीर आपूण सायट पळोवपाक गेलो. मागीर तेंणी हांगासर परशुरामाच्या स्टॅच्यू कडेन केल्यो. ते खातीर आपूण कलंगूट ते कांदोळी टिटोस खंयच्या तरी लेनी वटेन गेलो. आपल्याक दिसलें की आपूण थायलंड पावलो काय म्हणून असलो स्टेटमेंट एका स्वामी कडल्यान ते बी गोंयच्या येवंक शकता. म्हणजे सिच्युएशन कितें कितें आसता आसा तें सामकें कळटा.